नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। लोकसभा वेंचणुके पयली सरकारी कर्मचाऱ्यांक खुशखबर। केंद्र सरकारान म्हारगाय भत्तो वाडयलो 90% वेल्यान 100%चेर। आंध्रांत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस। राज्य माहिती आयुक्त नेमपाची प्रक्रिया आडखळी। समितीचे बसकेन कोणाचेच नावाचेर एकमत ना। प्रक्रिया चड करून वेंचणुके उपरांत पडपाची शक्यताय। माध्यम प्रश्नाचेर जांका आपली भूमिका मान्य आसा ताणीच जाय जाल्यार तिकेट दिवची। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे आव्हानाक विष्णू वाघाचे प्रतिउत्तर। स्कुलांच्या भुरग्यांक ई-टॅबलेटीची येवजण रद्द करची। चेंबर ऑफ कॉमर्साची सरकाराक सुचोवणी। चेंबर म्हणटा भुरग्यांची लागता वाट। क्रायम ब्रांचीन कवटणकाराची कागाळ मारली भायर। कसिनोचे लीज आणि लायसन ट्रान्सफराचो कायदो हाडून पर्रीकार करतलो पणजेक पापाचे शार। अधिवेशनात येता कायदो। कायद्या आड काँग्रेसीची शिटकावणी। आणि माध्यम धोरणाचेर मगोच्या आमदारांनी भूमिका करची स्पष्ट। गोय राखण मंचाची मागणी। लोकसभा वेंचणुकेन सरकारा आड जागृताये खातीर अंत्रुजांतले वावुरपी एकठांय। खबरो विस्तारान। 2 राज्य माहिती आयुक्त नेमपाची प्रक्रिया आडखळी। समितीची बिरेस्तारा बसका जाली, मात तातूंत एकाय नावाचेर एकमत जावंक शकले ना। आयिल्ल्या अर्जांतल्यान सरकारान 10 नावां काडिल्ली, मात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची ही समिती निर्णय घेवंक शकली ना। निमणे तांणी 4 नावां काडली, मात तातूंतली 2 नावां खंयची हाचेर निर्णय जालो ना। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आता लोकसभा वेंचणुके उपरांतच नेमणुको जातल्यो। हाचे पयलीं केल्ली दोन्ही राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक वादग्रस्त थारिल्ल्यान सरकारान परत जायरात दिवन हे पदां खातीर अर्ज मागयल्ले। 47 जाणांनी ते खातीर अर्ज केल्ले। तातूंतले 10 जाणांची नावां सरकारान शॉर्टलिस्ट केल्ली। ताचेर निर्णय घेवपा खातीर नेमिल्ले समितीची बिरेस्तारा बसका जाली, मात एकाय नावाचेर कोणाचेच एकमत जाले ना। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 10 जाणांतले एकाय नावाचेर एकमत जावंक ना। निमाणे 10 नावांतल्यान काडली 4 नावां, मात तातूंतली 2 नावां काडूंक अपेस। अनिर्णीत दवरून बसका धुकल्ली फुडें। निर्णय वेंचणुके उपरांत जावपाची शक्यताय। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या 4रांतली 2 नावां पयलींचीच, ती म्हणल्यार पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय आनी आदले भारतीय नागरी सेवेंतले वरिश्ठ अधिकारी स्टॅनली कुतिनो। उरिल्ली 2 नावां कोणाची ते विशीं म्हायती मेळूंक शकली ना, मात जे 8 जाण उरतात ते हे: अशोक कुमार वासनीक, व्ही.के. झा, सुदीन सांगोडकार, नागेश कोलवाळकार, एस.जी. मराठे, एन.डी. अगरवाल, जुनिनो डिसुजा, संजय धवळीकार। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेनय कांय गजालींचेर आक्षेप घेतलो। आयिल्ल्या अर्जांतल्यान सरकारान ही 10 नावां खंयचे निकशाचेर काडली हे विशीं तांणी प्रस्न केले। ताचेर ठोस अशी जाप सरकारा कडेन नाशिल्ली। ताका लागून नेमणुकीची प्रक्रिया वेंचणुके उपरांत करपाचे थारून ही बसका गुटलायली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सेरूल कम्युनिदादीचे प्लॉटाचे नियमन हायकोर्टान बेकायदेशीर थारायले, तरी ताका लागून मंत्रीपद सोडपाक दिलीप परोळेकार तयार ना। प्लॉट नियमित करताना प्लॉटाच्या मार्केट रेटीचे बाबतीन गुड्डुलसावा जाला अशें हायकोर्टान म्हणिल्ले। बेकायदेशीर गजाल केली म्हूण विरोधकांनी परोळेकाराचो राजीनामा मागिल्लो। फाटल्या वर्साचे व्याजा सयत मार्केट रेट दिवन तो प्लॉट परत ताब्यान घेतलो म्हूण परोळेकाराक खात्री। सेरूल कम्युनिदादीचो 599 चौखंड मिटराचो प्लॉट नियमित करपाचो आदेश हायकोर्टान रद्द केल्लो। वर्स 2006 हो प्लॉट हडप केल्लो तेन्ना ताचो मार्केट प्रेस कितलो आशिल्लो आनी नव्यान रक्कम फारीक करता ते तारखे मेरेन प्रत्येक वर्सा खातीर 10% व्याजान प्लॉटाचें मोल घेवचें असो आदेश हायकोर्टान दिला। परोळेकार म्हणटा कोर्टाचो निकाल ताका माल वचना। हो जजमेंट म्हज्या फावरार आयला आनी तातूंत मातूय दुबाव ना, पूण हांव तुमकां इतकेंच सांगीन की जे कम्युनिदादीक आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह नॉर्थ गोवा आसा एडमिनिस्ट्रेटर एका डायरेक्शन केल्लें आसा की त्या वेळाचो जो रेट आसा हो रेट चार्ज करून म्हाजे कडल्यान एक जो प्रोसेस लेफ्ट जाल्लो ती सरकाराक फायल धाडपाची हो प्रोसेस करून घेवचो आनी सगळें कॅल्क्युलेशन केल्या नंतर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हांवें जे आतां डिस्कशन म्हाज्या एडवोकेटा कडेन केलें, हांवें
पयशे सुबेज भरलेले आहा आनी हे जे डिपार्टमेंट आहा जावं कोमलीदाद आसूं किंवा एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ आसूं हांच्यांनी म्हाका पयशे परते दिवचे पडटले इतके एक्स्ट्रा पयशे एज पर गव्हर्मेंट रेट हांवें भरलेले आसा. आपल्याक लोकांनी वेचून हाडला, राजिनामो कित्याक दिवचो अशें म्हणत परोळेकारान पदाचो राजिनामो दिवंक न्हयकार दिलो. हो माझे रेजिग्नेशन मागता हो कोण तरी हांवें टुरिजम डिपार्टमेंट सोडचें पडचें म्हणटा. ह्या सरकाराक जेन्ना 2 वर्सां पयलीं मॅन्डेट दिलो हे सरकार चलोवपाक दिल्लो आसा आनी आमी बरे भशेन सरकार चलोवपाचो प्रश्न करता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी मुकेश कुमार. माध्यम भास प्रश्नाचेर आपली भुमिका सगळ्यांक खबर आसा. ताका लागून जांकां म्हजी भुमिका मान्य आसा तेच म्हाका तिकेट दितले. ते विशीं कोणेय अटी घालच्यो न्ही अशें मत आमदार विष्णू वाघान उक्तायलां. आपणें अजून भाजपा सोडूंक ना, ते खातीर लोकसभा वेंचणुकेचो विचार करपाचो प्रस्नच येना अशेंय वाघान म्हळां. खासदार श्रीपाद नायकाचेर विष्णून खर टिका केल्या. माध्यम प्रश्नाचेर आपणाली भुमिका सगळ्याक खबर आसा, ते खातीर आपणाक कोणूच अटी घालूंक शकना अशें मत आमदार विष्णू वाघान उक्तायलां. विष्णू वाघाचेर तुमी कंडिशनां घालनाकात. माध्यम प्रश्नाचेर म्हाजी भुमिका हांवें एकदां स्पश्ट केल्या. ती जाका मान्य आहा तोच म्हाका आपयतलो किंवा तोच म्हाका टिकेट दितलो किंवा तो म्हाका राव म्हणून सांगतलो, तेणी म्हाका सांगूं येता. पूण हें अशें केल्यार तें सोडून यो तें सोडून यो म्हणून विष्णू वाघाक सांगपाची गरज ना. लोकसभा वेंचणुके विशीं आपणें खंयच्याच पक्षा लागीं उलोवणी करूंक ना. म्हाका लोकसभा वेंचणुकेचे पडून गेल्ले ना अशें विष्णून प्रुडंटाक सांगलें. हांवें अजून BJP सोडूंकूच ना म्हणटकच दुसऱ्या खंयच्याय पक्षान वचपाचो प्रश्नूच येना. म्हाजें सद्या पक्षा कडेन झगडें चालू आसा तें म्हाज्या एका धोरणात्मक निर्णया वयल्यान. तेजे बद्दल हांवें अजून कांय ठरोवंकूच ना. म्हाजे बरोबर खंय कोणें उलोवप केलां हांव डिनाय करता उलोवप कोणें केलें जाल्यार. विष्णू वाघाक पक्षाचें पडूना. विष्णू वाघाक तत्वाचें आनी धोरणाचें पडलां. माध्यम प्रश्नाचेर म्हाजें धोरण सगळ्यांक खबर आसा. तें चेंज करून म्हाका जर कोण यो म्हणत जाल्यार ते मुर्खाच्या नंदनान वावरतात. हें पळय म्हाज्या धोरणा मुखार म्हाका खासदारकी सुद्दां म्हत्वाची दिसना. खासदार श्रीपाद नायक कोणा बागून कित्याक आवरता हें आपणाक कळना अशें विष्णू म्हणटा. 15 वर्सां तो दिल्लीन रावलो. 15 वर्सां दिल्लीन रावल्लो खंयचोय नेतो आज नॅशनल लिडर जावपाचो कोतान तेका 2-3 राज्याचो तरी प्रभारी म्हणून काम पडपाचें. तेजो एक स्ट्रेचर इतलो व्हडलो जावपाचो. पूण तेजे श्रीपाद बाबूजी म्हाका काकूट दिसता. तेका कशें हमाल कसो वापरून घेता. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. लोकसभा वेंचणुके पयलीं सरकारी कर्मचाऱ्यांक केंद्र सरकाराची खुशखबर. केंद्र सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांक म्हारगाय भत्तो 90% वेल्यान 100% मेरेन वाडयला. शुक्रारा सकाळी जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेन हो निर्णय जालो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आंध्र प्रदेशान राष्ट्रपती राजवट लावची म्हणूनय शिफारस केल्या. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.